नमस्कार. सीड डायरीच्या 11व्या भागात तुमकां सगळ्यांक मन काळजासान येवकार. आज आमी सीड डायरीक घेवन आयल्यात देवराज गावडे हाणें बरयल्ल्या द डायरी ह्या कथेचो दुसरो भाग. कालच्या भागात तुम्ही आयकलें अमित ट्रॅफिक जामात अडखल्लो आसतनाच ताची नजर फुटपाथार चलपी एका चलयेचेर वता. ती चली म्हणल्यार ताची 10 वर्सां पयलींची इश्टीण निशा आसता. अमित तिका लिफ्ट दिता. ती दोगां एका कॅफेत वतात आनी थंयच तांकां तांचो भूतकाळ याद जाता. तांचो दोगांचो एक कॉमन भूतकाळ आसता, राहुल. तर आयकुया देवराज गावडे हाणें बरयल्ल्या द डायरी ह्या कथेचो दुसरो भाग. हे निशा, कोण गो तो? अमितान क्लासींतल्या लास्ट बेंचार बशिल्ल्या एका चल्या कडेन बोट दाखयत विचारलें. तो कोणच्याक एकटोच बशिल्लो. आय डोंट नो यार, नवें एडमिशन बी केलां आसत. निशान नोट्स अंडरलायन करीत करीत म्हणलें. निशान अमित सांगतना ताचेर विशेष लक्ष दिवना, पूण अमिताचें लक्ष मात ताचेरूच आशिल्लें. एका फाटोफाट एक क्लास जायत आशिल्ले. दीस वयर चडत आशिल्लो. अमिताची त्या नव्या चल्या बद्दल उत्सुकता वाडत आशिल्ली. तो थंय एकटोच बशिल्लो. ताच्या क्लासान कांय विशेष अशें लक्ष नाशिल्लें. कॉलेज जाले उपरांत अमित ताच्या फाटोफाट गेलो. पार्किंगांत तो नवो चलो आपल्या बायकाक चावी लावपाचोच आशिल्लो तेन्नाच अमितान ताका उलो मारलो. हाय, अमितान हात वयर करून म्हणलें. तो फाटल्यान वळलो आनी ताणें फक्त हात वयर केलो. तूं म्हज्या क्लासीन आसा? आय मीन आमी दोगांय एकाच क्लासीन. म्हजें नांव अमित. आनी अमितान ताका ग्रीट करपाक आपलो हात फुडें केलो. तेन्नाच फाटल्यान निशा आयलें. अमिताच्या फाटीर एक जोरान धुमको मारीत विचारलें, आरे खंय रे तूं? कितलो सोदलो जाणा तुका. चल चल, बिटूचो बर्थडे आज. सगळीं जाणां कॅन्टीनांत पावलीं. आनी निशाची नजर त्या नव्या चल्याचेर पडली. हे न्यू किड, हाय, आय एम निशा. ताणें व्हडा उमेदीन आपली वळख करून दिली आनी आपलो हात फुडें केलो. इतलो वेळ जाच्या मुखामळार एक भाव सुद्दां स्पश्ट दिसनाशिल्लो. ताच्या ओठार हलके फुलकें हास्य फुल्लें. हांव राहुल. ताणें निशाक शेक हँड करीत म्हणलें. नायस टू मीट यू राहुल. अमिताक मेळ्ळा आसतलोच तूं. सकाळच्यान तो तुकाच पळयत आसा. निशान हसत म्हणलें. हय, आतांच मेळ्ळ्यात आमी, राहुलान म्हणलें. निशान आपलें लक्ष अमिताचेर दीत म्हणलें. चल चल चल, उशीर जालो. अमिताचो हात धरून ओडीत निशान म्हणलें. ते मरे आमचो विट्टू आसा पळय, ताजो मरे आज बर्थडे. निशान राहुलाक सांगलें. म्हाकाय उशीर जातालो घरा वचपाक. तुमी चलात. अशें म्हणत राहुलान गाडयेक चावी लायली. तूंय यो मरे, अमितान म्हणलें. राहुल मातसो आबूज जालो. हांव? ताणें विचारलें. आरे हय मरे, तूंय यो. निशान अमिताच्या उतराक अनुमोदन केलें. तुकाय सगळ्यांक मेळपाक मेळटलें, नव्यो वळखी जातल्यो, निशान म्हणलें. राहुलाच्या ओठावयलें हांशें आनी मातशें व्हड जालें. वाय नॉट? अशें म्हणत राहुल अमित आनी निशाच्या फाटल्यान चलपाक लागलो. राहुल तसो एकमुळो. तो क्लासींतल्या बाकीच्या भुरग्यां कडेन चड मेतेर जायनासलो, पूण निशा आनी अमित ताचे एकदम खास. अवघे कांय सप्तकां भितर ती केन्ना एकामेका भितर रमून गेलीं तांकांच कळेना. एकठांय भोंवप, एकठांय फिरप, अभ्यास करप, एकामेकागे वता अशें सांगून सगळ्यांक हेडून येवप, हें तर सदांचेंच आशिल्लें. अशीच एकदां सांजची ती तिगाय दोंगुल्ले वयल्या चर्ची कडेन बशिल्लीं. राहुलान गाडयेंतल्यान बियरीचे 3 थंड कॅन हाडले आनी मुखार दवरले. ती भांगराळी सांज खूबच सुंदर आशिल्ली. तिगाय खूब गजाली मारून हांसून हांसून जाम जाल्लीं. आनी तेन्नाच राहुल बियरीचे कॅन घेवन आयलो आनी ती तिगाय एकामेकाक पळोवपाक लागलीं. वॉट? राहुलान विचारलें. केन्ना बियर पिवना काय कितें? निशा आनी अमितान
न्हयकारी मान हालयली. राहुल केन्ना केन्ना स्मोक करता हें निशाक आनी अमिताक खबर आशिल्लें. केन्ना केन्ना दोगांय एक एक पफ मारतालीं, पूण तो ड्रिंक्स बीन करता हें तांकां आजूच कळिल्लें. तशी तांचे खातीर ही व्हड अजापाची गजाल नाशिल्ली. पूण राहुलान केन्नाच म्हणूं ना हें तांकां खंय तरी चुकलें चुकलें सारकें दिसलें. अशी पळयतात कितें? हय, हांव केन्नाय बियर पिता, पूण एकटोच. आज म्हाका पयल्याच फावट म्हज्या बेस्ट फ्रेंडा वांगडा पिवपाक जाय अशें दिसलें. सो प्लीज ना म्हणूं नाकात. राहुलान दोगांकूय बोट दाखयत म्हणलें. निशान अमिताक पळयलें आनी दोगांय एकामेकाक हांसलीं. राहुलाक पळोवन म्हणलें, वाय नॉट? तिगांनी बियरीचे कॅन फोडले. वयर हवेन धरून एकामेकाक तेकयले आनी मोठ्यान चियर्स अशें म्हणलें. आनी तिगांनी एकाच वांगडा एक एक घोट घेतलो. राहुलाचो घोट ताळ्या सकयल देंवपाक उशीर लागलो ना, पूण निशा आनी अमितान तो पयलोच घोट थुकून उडयलो. राहुलाक हांसप आडोवपाक जालें ना. कितें जालें? राहुलान हांसत म्हणलें. शी, कितें रे तें? बेळशेल्ली पेज कशी टेस्ट मरे? निशान म्हणलें. म्हाका बाबा नाका रे, प्लस गाडी कोण चलयतलो? अशें म्हणत अमितान कॅन सकयल दवरलो. सूर्य दोंगुल्ले फाटल्यान हळू हळू देंवत आशिल्लो. तसो तसो बियरीचो एक एक घोट राहुलाच्या ताळ्या सकयल देंवत आशिल्लो. सिगरेट तरी दी, निशान राहुलाक म्हटलें. राहुलान बोल्सांत हात घातलो आनी सिगरेटीचें पाकीट आनी लायटर निशा मुखार दवरलो. निशान ताच्या हाताक धरलो आनी हात मनगटा वाटेन परतिलो. हें कितें रे राहुल? खूब दीस जाले, विचारतलें म्हणून आशिल्लें तुका. निशान विचारलें. पाकीट आनी लायटर निशाच्या हातांत दीत राहुलान म्हणलें, हांव सुद्दां म्हणटा, तुमी दोगांनी आजून विचारूं कशें? राहुलाच्या दावे हातार मनगटाचेर धवे फुल्ल 3 आडवे डाग आशिल्ले. निशाक आनी अमिताक खूब दीस विचारीन अशें दिसतालें, पूण केन्ना याद जावना. येयात, बसात, सांगता अशें म्हणत राहुल तांचे वाटेन वळ्ळो. निशान आपणाक एक सिगरेट पेटयली आनी पाकीट लायटर अमिता कडेन दिलें. आपले कॅनांतलो निमाणो घोट सोपयत कॅन क्रश करून राहुलान म्हणलें, धीस इज मेमरी. याद ही. धीस वॉज माय सुसायड अटेम्प्ट 3. सगळे अकस्मात शांत जाले. निशान राहुलाच्या हातार मोठ्यान थापट मारलें. कितें उलोव नाका. सांगपाचें ना जाल्यार ना म्हणून सांग. ओगीच नाका जाल्यार कित्याक सांगता? निशान बेजारून म्हणलें. निशाच्या हातांतलें सिगरेटीचें पाकीट घेवन राहुलान एक लांब सुरको घेतलो आनी निशाक लागीं आयलो. पळय, म्हज्या दोळ्यान पळय आनी सांग, हांव फोटो उलयता म्हणून. निशा कांयच उलोवपाक शकलें ना. अमित राहुलाच्या दुसरे कुशीक वचून बसलो. राहुल, सांग तरी, कितें जालें? अमितान खानार हात दवरीत विचारलें. राहुलान निशा मुखार आशिल्लो बियरीचो कॅन ओठाक लायलो आनी सांगपाक सुरवात केली. म्हाका केन्नाच आयुश्यांत आज मेरेन कांयच उणें पडूना. पयसो, गाडी, घर सगळें म्हज्या पांयां कडेन ल्हानपणांतल्यान घोळटालें. आय वॉज बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन माय माउथ. पूण म्हाका जें जाय तें केन्ना मेळूच ना. तें म्हणजे मनशां. मॉम डॅड सदांच बिझनेसा निमतान भोंवडेर आसतालीं आनी हांव एकटोच. आवयचो बापायचो मोग कितें तो म्हाका खबरूच नाशिल्लो. दोगांनी म्हाका मागता तें दिलें, पूण वेळ केन्नाच दिलो ना. फक्त हांव आनी आजी दोगांच एकमेकाचो आधार. सादारण 10वेक आसतना कळपाक लागलें, मॉम डॅड सदांच घरांत झगडटालीं. घरांत वातावरण सदांच तंग. दोगांचीं भायर अफेर्स आशिल्लीं. जेन्ना एकामेकाक कळ्ळें तेन्ना तांचो संवसार तुटलो. जेन्ना तांचो डिवोर्स जालो तेन्ना हांवें आजे कडेन रावपाचोच निर्णय घेतलो. तेन्नाच्यान हांव सिगरेट ओडपाक लागलो. रोखडेंच एकोडें घर म्हाका खावपाक येवपाक लागलें. हांव खूब डिप्रेस आशिल्लो. हांव 16 वर्सांचो आशिल्लो तेन्ना पयले फावट हांवें रेटॉल खालें. पयली फावट जीव दिवपाची. आजयेन म्हाका कित्याक वाटयलो तेंच कळना. रोखडेंच मम्मान दुसरें लग्न केलें आनी 2 वर्सांनी डॅड सुद्दां लग्न जालो आनी हांव एकटोच आजये कडेन. फिल्मांनी पळयतना दिसतालें की लोक बेजारले की सोरो पितात. तेन्नाच्यान हांवें पिवपाक सुरवात केली.
अँड ट्रस्ट मी गायज, इट डज वर्क. जेन्ना कोणीच म्हाका साथ दिली ना तेन्ना ह्या सोऱ्याच्या बाटलीन म्हाका साथ दिलो. हेणेच म्हाका आधार दिलो. आजी बरी नासून पडली आनी एकटो मनीस जो म्हाजे कडेन उलयतालो ताचे सुद्दां वाचे देवान काडून घेतली. तिका चड वेळ उलयल्यार धाप लागपाक लागताली आनी मागीर ती फक्त म्हजी उतरां आयकून दोळ्यांतली दुकां गळयताली. दुसरे फावटी गळ्याक स्टिलाची बालदी बांदून स्विमींग पुलांत देंवलो. पूण आमच्या वावराडेक त्याच दिसा आपल्या कानांतली शेणोवपाची जाय आशिल्ली आनी हांव परत वाचलो. कांय म्हयन्या पयलीं म्हजी आजी म्हाका सोडून गेली. म्हजो असो कोणूच उरलो ना. तेन्ना म्हणलें, धीस इज इट. मनाक एक बेस्ट बर्थडे सरप्रायज दिवया. आनी मम्मागेर गेल्लो आसतना सुरी घेवन हाताची नस कापली. सगळें वेवस्थीत जाता आसलें. जर हांवें आडवी कापनासतना नस उबी कापिल्ली जाल्यार परत वाचलो. निशाचे आनी अमिताचे दोळे दुखांनी भरलेले. ओठ थरथरताले. कितें उलोव तेंच समजनासलें. दोगांनी राहुलाक घट्ट व्यंग मारली. आयुश्यांत पयलेच फावट राहुलाक आपलेपणाची जाणीव जाली. नकळत ताचेय दोळे दुखांनी व्हांवपाक लागले. राहुल, प्रॉमिस कर, तूं असलें केन्नाच परत करचो ना, अमितान म्हणलें. राहुलान दोगांचो एक एक हात धरलो आनी म्हणलें, ना, हांव परत अशें कांयच करचो ना. आयुश्यांत पयलेच फावट म्हाका जगपाची उमेद आयल्या, ती सुद्दां तुमकां दोगांक लागून. आय विल लिव्ह. हांव आयच्यान फक्त तुमच्या दोगां खातीर जगतलो. तो खीण फक्त दुखांनी भिजलेलो. निशान आनी अमितान राहुलाक घट्ट धरिल्लो. निशान हळूच राहुलाच्या गालाचो उमो घेतलो आनी आपली पकड ताच्या भुजा भोंवतणी घट केली. कॉफी पिवन निशा आनी अमित कॅफेंतल्यान भायर सरले. दोगांनी खूब विचारमंथन केल्लें भूतकाळांतल्या गजाली बद्दल, पूण उलयली कांयच नाशिल्लें. बरें तर, येता हांव, यो फाल्यां घरा, निशान म्हणलें. हें आनी कितें नवें? यो तुका हांव घरा पावयतां, अमितान म्हणलें. आरे नाका रे, तुका आनी त्रास कित्याक? निशा तयार नासलें. तूं मुखाट्यान बस गाडयेन, हांव पावयता तुका घरा, अमितान हट्ट धरलो. गाडी निशाच्या घराचे दिशेन धांवपाक लागली. गाडयेंतली शांतताय फाटल्यो गजाली फक्त ताज्यो करताली. इतले वर्सां दामलेल्यो यादी ज्वालामुखी सारक्यो वयर येवपाक लागिल्ल्यो. आतां त्यो थांबोवप शक्य नासलें. ते यादीक परत एकदां तोंड दिवपाची वेळ आयिल्ली. गाडी धांवताली मुखार आनी दोगांचें मन फाटल्यान भूतकाळांत. त्या दिसा सावन तिगांय एकामेकाक सामकी लागीं जाल्लीं. चर्ची कडेन जेन्ना राहुलान आपली सगळी काणी सांगिल्ली तेन्नाच्यान निशा आनी अमित राहुलाची खूब काळजी घेवपाक लागिल्ले. राहुलान तर सोरो सोडल्यार सप्तकां जाल्लीं. हां, फक्त केन्ना केन्ना लिपून 2-3 सिगरेट ओडटालो, तें सुद्दां दोगांकूय कळपाक दिनासतना. ते दिसा सांजे राहुलान अमिताक आपल्या घरा आपोवन व्हेलो. अमित घरांत भितर सरलो. पळयत जाल्यार राहुल बरयत बशिल्लो. कितें बरयता रे? अमितान विचारलें. हां, कांय ना, डायरी ती, राहुलान जाप दिली. तूं डायरी बीन बरयत तर? बरी गजाल. तितून आनी कितली सिक्रेट आसतली देव जाणा, अमितान हांसत म्हणलें. आसपाक शकता. आनी यदा कदाचित आनी म्हाका कितें जालें जाल्यार ही निशा किंवा तुका, कळ्ळें मरे? शट अप. अमित बेजारलो. पूण रोखडो स्वताक सांबाळून राहुलाक विचारलें. कित्याक आपयलेलो? सांगता, 1 सेकंद. आनी राहुल खोकपाक लागलो. तितल्यान अमिताच्या मोबायलाचेर एक मेसेज आयली. ताणें ओपन केली. निशाचीच आसली. मेसेज वाचली. वेर आर यू? आय वॉन्ट टू टॉक. इट्स अर्जंट. कम टू माय प्लेस. अमितान रिप्लाय केलो. ओके. राहुल इतलो वेळ खोकत आशिल्लो. तो वेवस्थीत जालो आनी अमिताक म्हणलें, तूं म्हजो बेस्ट फ्रेंड म्हणून तुका सांगता. हांव मोगान पडला. अमिताच्या ओंठार हांसो फुल्लो.
राहुल फुडें सांगपाक लागलो. हय, अजून ताका कशें सांगू तेंच कळना रे, पूण हांव रोखडोच सांगतलो. अमितान उमेदीन विचारलें. कोण रे तें? राहुलान उत्तर दिलें. निशा. ताका परत खोकली आयली. अमिताक मातशें वेगळेंच दिसलें, अशें ताका फिलींग हाचे पयलीं केन्नाच येवनाशिल्लें. अमिताचो फोन वाजलो. मॅसेज आसली निशाची. मॅसेज वाचून अमिताक पयलेच फावट आपलें काळीज जड जालां अशें दिसलें. ताणें ती मॅसेज परत वाचली आनी काळीज चडूच जड जालें. मॅसेज आशिल्ली. आय हॅव टू टेल यू दीस नाव अमित. आय कांट वेट एनीमोर. आय थिंक आय एम इन लव विथ राहुल. आज सीट डायरी तुम्ही आयकताले देवराज गावडे हाणें बरयल्ल्या द डायरी ह्या कथेचो दुसरो वांटो. तुमकां हो आजचो भाग आवडलो जाल्यार मुजरत लायक करात, शेअर करात, कॉमेंट करात आनी आमचो चॅनल सबस्क्रायब करात. कथेत मुखार कितें जातलें? राहुल निशाक आपल्या मोगा बद्दल सांगूंक शकतलो? निशा आपल्या मोगा बद्दल राहुलाक सांगपाक शकतलें? अमितूय निशाचो मोग करता काय कितें? ह्या सगळ्या प्रश्नाच्यो जापो तुमकां मेळटल्यो फाल्यां द डायरी कथेच्या निमाण्या भागात. तो मेरेन देव बरें करूं.